आज 9 म्हयने जाले. हे 9 म्हयन्यान 11 मेजर पोर्टर्सांक ही इम्प्लिमेंट स्केल केली आसा, एक्सेप्ट मुर्मुगांव. स्केल इम्प्लिमेंट वेज रिव्ह्यू इम्प्लिमेंट जाला 1 जानेवारी 2017. 29 मंथ जाले आमचो एरियस स्टॉकअप जाल्लो आसा. चेअरमॅन आमकां फकत लॉलीपॉप दाखयता आनी तो लॉलीपॉप तोंडान घालना आनी आपल्या बोल्सान दवरता. चेअरमॅन फकत कांयच करूंक सोदना, फकत आमकां खेळूंक सोदता. आयज दिता, फाल्यां दिता, परवां दिता. जे आतां सगळे पावटी तो जे पयशे नाय म्हणून दवरता. Around 125 crores port has to collect from their debtors. 125 crores, not a small amount. And all amount collect करना जावपाक हे पोर्टाचे ऑफिसर, top ranking management side officer नाव घेवन असो सांगता they are fully responsible for keeping this huge amount pending with the port users. तो म्हणता पोर्टाकडे जेन्ना 450 कोटी जमतले तेन्नाच आपण तुमकां न्यू पे स्केली घालतलो. आपला बेंचमार्क म्हणटा तो. अरे बाबा आम्ही क्लास 3 आणि 4 कामगार, आमकां बेंचमार्क खंयचो लागता? आमकां बेंचमार्क एकच लागता म्हळ्यार ते आमचे पगार मेळपा जाय वेळार. आमकां तुझ्या सारखे IAS ऑफिसर जावपाचे ना. तुझो बेंचमार्क आसा तो तुझे कडेन दवरी आणि तुझे त्या बेंचमार्काचेर प्रमोशन घे आनी वच फुडलें.